Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. ह्या पोस्टाची किंमत जवळजवळ 30 ते 35 लाख PSI हे ओपन आसा मार्केटान सारकें. इवन पुलीस टॉप ऑफिसर्स सांगतले आनी हांव खंय दचकना. आनी कॉन्स्टेबलाची हांव फक्त दोनूच हेची किंमत सांगता, बाकीची हे सांगना. इंजिनियरींग ते बी जवळजवळ सेम 25 लाख हेचे पयलीं रेट सांगलेले. कॉन्स्टेबलाचे जवळजवळ 15 लाख. हेतूंतले थोडे पोस्ट ते कॉम्प्रोमायज करतले फ्री, जे पार्टीचो कार्यकर्ते बी हे धरून. जाल्यार हेजे करप्शनाचे हेच जवळजवळ 300 कोटी जाता. ह्याच पोस्टाची किंमत 300 कोटी आसा. आनी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इज डायरेक्टली इनवॉल्व इन दीस. प्रत्येक जाण जो नांव घेता तो चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसाचें नांव घेता. सो चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिस इनवॉल्व जावप म्हणजे हितून डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री इनवॉल्व जावप. गेल्या 6 म्हयन्यांक जितली रिक्रुटमेंट जाल्या ती तूं सगळी स्क्रॅप कर आनी जी प्रोसेस चालू आसा ते प्रोसेस सगळो बंद कर. आनी लेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक ह्यो सगळ्यो ट्रान्सपरंट पद्दतीन ह्यो रिक्रुटमेंट परत सुरू करूनी आनी हायकोर्टाक ही सगळी प्रोसेस मॉनिटर करूनी. जाल्यारूच आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक फ्री जॉब मेळटले, तांकां न्याय मेळटलो. ज्या मेरिटाचेर जे भुरगे आन्सर करतात नाजाल्यार तेंगेलें फ्रस्ट्रेशन वाडटलें. मुख्यमंत्र्यान 8 दिसां भितर ह्यो चेंजीस केली ना. मुख्यमंत्र्यान 8 दिसां भितर हे सगळे पोस्ट स्क्रॅप केले ना, जे ऑलरेडी रिक्रुटमेंट गेले 6 म्हयन्यांक जाल्ले आसा आनी ज्यो चालू आसात. जाल्यार आमकां न्यायालयाचें दार वाजोवपा पडटलें. आनी आमची एक डिमांड एकूच आसतलो की हायकोर्टान डायरेक्ट करचें, कारण आमी सगळे प्रूफ विथ एविडन्स आमी दितले, इन्क्लुडींग द हायकोर्ट ऑर्डर. जे हायकोर्ट ऑर्डरीन ऑलरेडी क्लियर मेन्शन केल्लें आसा सगळी प्रोसेस कॉम्प्रोमायज जाल्ली आसा म्हणून. आनी तातूंतल्यान आमचो हेतू एकूच आसतलो की गोंयच्या भुरग्यांक न्याय मेळचो, त्यांचे मेरीट बेजिसार तांकां जॉब मेळचे. जॉब हे विकले वयचे न्ही. आनी हांव सगळे ज्यो एजन्सी एग्जाम कंडक्ट करतात तांकां जे गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर, डिपार्टमेंटल हेड्स जे रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या रिक्रुटमेंट प्रोसेसाक, आमचो सरकार मुखाल्या 3 म्हयन्यान सत्तेर येतलो. हेज्या प्रत्येक जॉबाचो जाप आमी ह्या ऑफिसरा कडल्यान विचारले गेले वयतले. हे आमी लायटली घेवचे नात. तेन्ना तुमी हे सगळे कॉम्प्रोमायज करपाचें बंद करात. थंय फाल्यां मुख्यमंत्री जावं बाकीचे मंत्री आसात ते सुद्दां सुटचे ना. हे रिक्रुटमेंट आमकां इलेक्शन पयलीं कंप्लीट जावपाक जाय. तेंय हें अशें हें करपाक सोदना आमी की हें रिक्रुटमेंट बंद करपाचो आमचो हेतू ना. आमचो हायकोर्टाक जावं बाकीच्यांक अपील एकूच आसतलो की हायकोर्ट मॉनिटर रिक्रुटमेंट जावचें आनी तें स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान करचें.